swojman sowian fada. Sorve spora ekliac deva. Sasna no Marduka. Sorve spora ekliac deva. Sasna no Marduka. Bolo pritu. Ako som sa. Sokli rocna. Tučic deva. Bolo pritu. Ako som sa. Sokli rocna. Tučic deva. Sorve spora ekliac deva. Sasna no Marduka. Sorve spora ekliac deva. Sasna no Marduka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आसा आनी आयचो केरीत विशय म्हणल्यार फोटिंगपण वसता तूंय स्वताच्यो दिव्यो आमी. दर एक क्रिस्तांव उजवाडाचो मनीस. बावतिजमान ताका क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा आनी तोच उजवाड पोरगोटूंक आनी पोसरावंक क्रिस्त ताका आपयता. तुमी संवसाराचो उजवाड. त्या पासत तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळून दी. फोटिंगपण म्हणल्यार काळोखाची कोरणी, देवचाराची कोशी, सत उजवाडाची कोरणी, देवाची कोशी. फोटिंगपण निसणटणाक पावयता, जिविताचो आनी समाजाचो नाश करता. हो देवचाराचो हेतू. सत जिवीत दिता, जिवीत राखता, जिविताचे आनी समाजाचे उदरगती पासत वावुरता. हो देवाचो केरीत हेतू आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळटना ल्हान वो व्हड फोटिंगपणाच्या काळोखाचें जिवीत सोडून स्वताचे उजवाडाचें जिवीत आपणावून सत तेंच सगळे कोडेन पोरगोटूंक आनी पोसरावंक आमकां ह्या मिसांत बायगेवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. ही सुरवातीची उतरां आमच्या मनान घडोवन आनी ही मिसाची भेट देवाक मानचे खातीर पयले सुवातेर बरें सोडून वायट आदारून उतरांनी चिंतनांनी आवड्यांनी आमी जे चुकीचें जिवीत जियेल्यां तें ओळखून घेवंक थोड्योश्यो घडयो ओगीच रावन आमच्या जिविताचेर एक नदर मारुया आनी बोगसोणें जोडूंक आमी तयार जावया. आनी सगळीं दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन ती सदांच आंकवार मारीक
सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. आमच्या बाणालूचो वारादाचो फादर ओल्लींचो पादविकार बरो ना, हॉस्पिटलांत आसा. किरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक बाग्योंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश मेळो. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गांतान एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुवांवान पळयलो. ताच्या हातान पाताळाची चावी आसली आनी एक लांब साकोळ. ताणें आराक आदले सोरपाक मुणगे देंवचाराक वो सोयतानाक गोड दवरलो आनी ताका 1000 बोर वर्साक साखळींनी बांदलो. आनी 3000 वर्सां सोरो पर्यान ताणें आनीक राष्ट्रां फसयना जावंक ताका पाताळान शेवटिलो. तें पाताळ धांपलें आनी ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें शिवासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेलो पळून गेले आनी ताची कसलीच आनीक खुणां उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबी आसलोलीं व्हड आनी ल्हान मेल्लीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकाचें उगडलीं आनी उपरांत आनी एक पुस्तक मुणगे जिविताचें पुस्तक उगडलें आनी पुस्तकांचेर तांच्यो कोरन्यो बरयल्ल्यो आसल्यो त्या प्रमाणें मेल्ल्यांची मनसुबी जाली. आपल्या पोटांत आसलीं तीं मेल्लीं मनशां सोमदिरान परतून दिलीं. मोरना आनी पाताळा आदी आसलीं तीं मेल्लीं मनशां तांणी परत दिलीं आनी आपआपल्या कोरन्या प्रमाणें जण एकल्याची मनसुबी जाली. मोरनांक आनी पाताळाक उज्याच्या खोंडांत उडयलीं. हें उज्याचें खोंड म्हणल्यार दुसरें मरण. जिवांच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयलोलें ना तांकां सगळ्यांक उज्याच्या खोंडांत शेवटिलीं. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी प्रितूम नाटाक जालीं आनी सोमदेर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले व्हंकले पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गांतावन देंवताक करसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. हो पळयात मनशां मोदें देवाचो तंबू. जबाब. पळयात मनशां मोदें देवाचो तंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगोवंक म्हजो आत्मो आवडेता अंत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्लासतात.
जबाब हो पळयात मनशा मोदें देवाचो तोंबू. तुज्या वेदींचेर दोलबरांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोटेर. जबाब हो पळयात मनशा मोदें देवाचो तोंबू. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी, दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसात. जी कोण तुज्या सादारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आसा, काळजान बाळगूनच आसात ती खरेंच भागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनान तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जबाब हो पळयात मनशा मोदें देवाचो तोंबू. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. गोड रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सुरविसपूर तुमची सोव्यासू. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आस्तुम्या. जेजून आपल्या सिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सोकल्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सगळ्या घडल्या बगोर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतली, पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज बाग्यून फ्रांसीस शावेराच्या 6व्या नोवेनांत आमी कुशालकायेन सगळीं हे मिसांत वांटो घेता. आनी आयचो किरीत विशय, सुबीत विशय हे नोवेनांत विचून काडला. फोटिंगपण वस्तातूय स्वताच्यो दिवत्यो आमी. आनी सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकलां, फोटिंगपण म्हणजे काळोखाची वस्त आनी सोत म्हणजे उजवाड. तर आमी सगळीं क्रिस्तांवपण जियेतना काळोखी जिवीत वो उजवाडीत जिवीत जियेतलीं काय नियाळ करुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमची आदल्याची एक मोंडी आसा, तेल बुडोत पूण सोत बुडचें ना. हें तुमी बेस बरें जाणा. आनी एक फोट न्हिपोवंक आमी 100 फोटी ताचे फाटल्यान तयार दवरच्यो पडटात. हाची नियाळ करतना प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हजेच जिवितान एक घडलेली घडणीचो म्हाका उगडास आयलो. जेन्ना हांव ब्रादर कसो सिमनारींत शिंकतालो तेन्ना आमची भेट जायते पावटी आश्रमांनी वो दुसरे इन्स्टिट्यूशन आसात थंयसर वो घरांनी आमी करताले. आनी असोच एका दिसाक एक आश्रमांत हांव भेट करतना म्हज्या दुसऱ्या भावां बरोबर त्या आश्रमांत हांव भितर सरलो. आनी थंयसर भितर सरलो तेन्ना थंयसर एका दारा सामकार एक जाणटी बायल आसली. आनी पयस तावन म्हाका बोट दाखोवन ती अशें म्हणूंक लागली, हो पळय म्हजो पूत येता, हो पळय म्हजो पूत येता. हांव मातशें अजाप जालो, कित्याक ही वस्तुरेक हांव वळखना. आनी ती म्हणटा, हो पळय म्हजो पूत येता.
प्रितीच्या भाव भयणींनो, त्या आश्रमांत भितर सरलो, दुसरी आमची भाव भयणां आसली, तांची खबर घेतली, तांचे लागीं उलयलो आनी थोडे वेळान हांव भायर सरलो. आनी कांय दिसां उपरांत परत तेच आश्रमांत हांव भितर सरूंक हांवें वाट धरली. आनी थंयसर दारा सामकार रावन तीच वस्तुरी म्हाका परत दिसली. आनी हांव पयस आसलो तेन्ना ते वस्तुरीन म्हणलें, हो पळय म्हजो पूत येता, हो पळय म्हजो पूत येता. आनी हांव चिंतूंक पडलो, ही अशें कित्याक म्हणटा काय. आनी म्हाका क्युरियोसिटी जाली विचारूंक तांचे सिस्टरी लागीं, ही वस्तुरी हो पळय म्हजो पूत येता अशें कित्याक म्हणटा. आनी म्हजी भेट जातूच थंयसर आसलेल्या सिस्टरी बरी बरसून हांवें तांकां विचारलें, ही आमची जाणटी माय अशें कित्याक म्हणटा. तेन्ना ते सिस्टरीन म्हाका थंयसर बसयलो आनी सांगलें, ब्रदर, सांगचें म्हणल्यार ही आमची माय ह्या आश्रमांत 10 वर्सां आसात. जेन्ना तिचो पूत तिका आश्रमांत घालतालो तेन्ना तिचे पुतान ताका सांगलेलें, माय बरी भाशेन राव, फाल्यांच तुजें हांव खोबरेक येतलो. आयज सुमार 10 वर्सां जालीं ही वस्तुरी दारा सामकार रावून कोणूय एक चेडो मनीस येता जाल्यार हो पळय म्हजो पूत येता म्हूण दोळ्यांत तेल घालून आपल्या पुताची वाट पळयता. पूण आयज पासून तिचो पूत तिची खोबरेक येवंक ना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, एक आवयचें जिवीत एक पुताक आवय फोटिंगपणाची जाली काय. आमी क्रिस्तांव जरी तर असलें फोटिंगपणाचें जिवीत जियेताय जाल्यार आमचें देवस्पण कसलें काय. आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करुया. आयचें पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी बागेवन जुवान हें पुस्तक बोणकोणीत रावन बरयल्लें. आनी कित्या खातीर, ताची पोरजां आसली, ताची समुदाय आसली, ती कश्ट वताली, भावार्थाक लागून दुमाळो सोंसताली. आनी तांकां असल्या वेळार भावार्थाक तीर रावूंक बागेवन जुवांव बोणकोणीत रावून आपले पुरचेक ही चीट बरयता. आनी हाचे वाचपांत आमकां मेळटा, देंवचाराचो पासून उज्यान भस्म जातलो. आनी आमकां सांगता, जरी तर आमी आमच्या भावार्थाक तीर रावली, जेजू खातीर म्हाका तुका मरूंक पडल्यार पासून आमकां भावार्थाक विस्वाशी रावूंक बागेवन जुवांव उलो करता. आनी हे भाशेन आमी जर तर जियेलें जाल्यार फोटिंगपण सोडून स्वताचें जिवीत जिवन आमी उजवाडाची मनशां जावून सुर्गी राजाची भागीदार जातली. आयचें शुभ वर्तमान जेजू आपल्या सिसांक अंजिराच्या झाडाची ओपार सांगता. आनी थंयसर तो म्हणटा, एका झाडाक कोमरी फुट्टल्यो आनी तें पळोवन गीम केन्ना येता, पावस केन्ना येता, हे भाशेन आमी सोयंबाग पळोवन आमकां जायते फावटी कळटा. हें दाखयता की जेजू सिसांक सांगता, तुमच्या जिवितांत भावार्थाच्यो कोमऱ्यो फुलोयात. तुमच्या जिवितांत फोटिंगपण न्हय, पूण स्वताचो उजवाड घेवन जो भावार्थ हांवें तुमकां दिला, त्या भावार्थान तुमी तुमचें जिवीत जियात म्हूण जेजू आपल्या सिसांक सांगता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेतलें. पयले सुवातेर आमी क्रिस्तांव कशीं देवाक आमी फोटी मारता, देवाचेर आमी आड करता. आनी केन्ना आमी क्रिस्तांव कशीं मिसांत वांटो घेवंक जाय. जायते फावटी आमच्या वावरांत आमी इतली गुल जाता की आमकां मीस आसा पूण पासून कळना. आनी विचारल्यार तूं मिसाक कित्याक येना, म्हाका वेळ ना, म्हाका दुसरीं कामां आसात. प्रितीच्या भाव भयणींनो, देवाक दिवंक आमकां वेळ ना जाल्यार हांव देवाक फोटी मारता काय. आयज जरी तर तूं कुमसार कित्याक जावंक ना विचारल्यार थोडीं म्हणटात, म्हाका पातोकूच ना, कुमसार कित्याक जावंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणींनो, अशीं उतरां उलोवन हांव देवाक फोटी मारता काय. आमचेच जिविताची नियाळ करुया. तेर्सांत आमी सगळीं एक फामील कशीं बाराबर येवन तेर्स करूंक आमकां वेळ ना. दुसऱ्या कामाक आमकां वेळ आसा. आयज आमचेच अंतरस्करणाची आमी चवकशी करुया. आमच्या लग्नीक जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमचें लग्नीक जिवीत आमी जियेतना आमी एकामेकाक विस्वाशी रावल्यांत काय. क्रिस्तांवपणाचें लग्नीक जिवीत आमी जियेल्यां काय. आयज एक न्हय, दोन न्हय, पूण तीन मोबायल आमचे जिवितांत आमी घेवन भोंवता जाल्यार हें फोटिंगपणाचें जिवीत काय. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमच्या भुरग्यांक आमी विचारतात, तुमी दोतोनीत कित्याक येनात,
तुम्ही ऑल्टर सवत जमाती कित्याक येनात तेन्ना भुरगीं अशी जबाब दितात, फादर आमची आवय बापूय आमकां धाडिनात. आनी जेन्ना आवय बापूय लागीं विचारल्यार ती म्हणटात आपली भुरगीं येवंक सोदिनात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भुरग्यां लागीं विचारलें तुमची आवय बापाय कित्याक धाडिना, ती सांगतात आमची आवय बापूय घरा लागीं बेश्टीच बसून आसात, घरा लागीं मोबायलाचेर वेळ सारतात. हें आमचें स्वताचें जिवीत वो फोटिंगपणाचें जिवीत काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, निमणे सुवातेर आयज आमच्या समाजांत सोत वो फोट चलता काय? दिसा दिसपोटी आमकां पेपराचेर वाचूंक मेळटात जॉब स्कॅम. तूं पयशे दी आनी जॉब विकतो घ्या. स्वताचें जिवीत काय? आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना बागेवन सांव फ्रांसीस शावराचेर आमी नदर घालुया. जरी तर तो फोटिंगपणाचें जिवीत जियेलो जाल्यार आयज ताची कूड आमकां पळोवंक मेळची नासली. पूण एक क्रिस्तांव कसो स्वताचें जिवीत जिवंक आयज ताच्या बावाटाक लागून आमचो बावाट वाडटा. तर हे मिसांत आमी वांटो घेतना जरी तर आमचे जिवितांत आमी फोटिंगपणाचें जिवीत जियेतात जाल्यार आमकां असल्यो आडकोळ्यो आसा जाल्यार ह्या आल्तारार आमी भेटोवया. थोडेच वेळार जेजून ह्या सोऱ्या रुपान आल्तारार येतलो आनी आमकां जण एकल्याक क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जिवंक आमकां जेजूची कृपा आनी बळ हे मिसांत आमी मागुया. उबी रावया. स्वताचें जिवीत जिवंक सोंपें न्हय. थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां कुरपेन भरून बागेंत फ्रांसीस शावेराचे हें नोवेन फोडा बरीत कुरपेचें नोवेन जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. फोट मारूं न्हय आनी पेल्याचें नांव उबोवूं न्हय. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या काला आशिल्ले पोरजेक देवान दिल्ल्या उपदेसांक कान दिवंक आनी स्वताच्या मार्गार चलूंक परतून परतून उगडास करूंक आनी फोटिंगपणा विशीं शिटकावंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गा वेल्यान चलोवन देसांत वस्तोलें तोरेचें फोटिंगपण नोपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीचीं पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. म्हणटोच फोट मारप सारकें सोडात. एकामेका लागीं सोत तेंच उलोयात कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. आमी आमच्या कुटुंबांत समाजांत वावराचे सुवातेर आनी जंय आमी चलता भोंवता थंय आमी स्वताच्यो द्योत्यो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सोर्ग आनी प्रितूम सोडतली पूण म्हजीं उतरां सोडची नात. देवाच्या उतराची आमी बेपरवा करिना जावंक पूण तें मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांक तें आपणावन जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोस सोर्गींच्या बापा, ह्या आमचे भयणीन आमच्या सगल्यांच्या नांवान थोडीच मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आमकां जण एकल्याक स्वताची मनशां कर आनी तुजे बरे गवाय जावंक आमकां कृपेन भर.
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Tice Margar Guru Shoktai Tu Eka Sutra Madito Teju Chacheci Margar Guru Povit Radmia Doyal Baba Ti Bona म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लायकी पवित्रतेच्या देवाक सोर मानून घेवंक. देवा, सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत कुर्सान मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळ्ळल्या नव्या जिविताक पयसुल्या लोकांक जोल्मां काडूंक बाग्योंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयसुल्या आमच्या बाबां भयणांनी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरांत तशें जिणेचे चालींत शुभ वर्तमानांत साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कुरपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbaranzo sorbis por tu Surgani sonser Ola tuja voi pova Un sorgi tu casoi sol Sorbes pora ce navi Yenta kakazun Un sorgi tu casoi sol
बापा, करोस तूं पवित्र, तूंत सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. बाबार्थाचो गुडपोर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सैवाक, प्लिमनरी आमच्या गौण बापाक, सिमियाम आमच्या दारबीस सैवाक, सगळे यांनी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची बूक करून आमची गोरची संपून गेल्यांत तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची बूक करून हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशी आंकवार मरिये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मुता, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, सांत जुजेवास आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलोले मागणे आमचे बापाचे मागणे मोगाचे मागणे भावार्थान आमी भेटयतना आमी जोड एकली स्वताची जेजूची वांगडी जावं पाटलावदारां जावं कृपा मागून हे मागणे आमी मोगान भेटोवया म्हणून आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संस्कार जावं आमचो दिसपटो आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळये पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे इन्यांक आमी बरबशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे सेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे सेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जोणेकली सुभागी बाबा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मोच्या बापान ती सांभाळटा माये मोगान Udik volvon, curcea modan, poate penta curci mapa.
भावा भयणीनो, शुभ वेळ हो जीव जेजो आमच्या काळजांनी वस्ती करता. तुझ्या जिविताच्या देण्या खातीर कितलीशीच देणी तुवें अणभवल्या. हे सगल्या पासत जेजूक ह्या वेळार दोळे धांपून तूं आर्गां दी. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतलोल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे वसले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मोदें उपजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्यांक सोबता तसले आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय ते इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर लिगोरिनो दे कोस्ता, प्रवचन करतल्या फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी सोह बलिदानान वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे खेरीत दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणीच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्टी ह्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलोल्यांक दादल्यांक भेटयला, कॉन्सेक्रेटेड मॅन. म्हणटूच सांजे 3:30 वरांचेर तांचे मीस जातोले. हे मीस आमचो गवळी बाब समोर उमतलो. तशेंच चोत्राय दवरची. फाल्यां सांजे 3:30 ते 6 कुमसारां आसचिनात. डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्तियानांचो पयलो आयतार. त्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन बीस बेरयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतले आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामाव ही मीस भेटयतली. बागयोन फ्रांसिसाच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी फेस्ताचे मीस 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन जातले. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुया. नितीन जिवंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा.
बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगली बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो ह्या वेळार बापाक तूं भेटय. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वखाणटाव. आमेन. Soda soy